Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हाका दुःख दिसता पेडण्याचो रहिवासी असल्याचो, कारण कितें पेडण्यां जितकी हे रस्त्याची जी विल्हेवाट लागलेली आसा आणि ह्या सायडीन मुख्यमंत्री 15 ऑगस्ट ह्या टायमार 15 ऑगस्टाक गेला त्या टायमार रस्ते सगळे साफ सिमेंट घालून व्यवस्थित केल्ले आसा। त्याच्या पयलीं जितके ॲक्सिडंट झाले, लोक पडटात स्कूटर घेऊन, माझ्या समोरचे गजाली बरेचशे जाल्ले आसात। पण म्हाका अशें दिसता की लोक जे पडटात तांकां दुखता, पण ते मुख्यमंत्री वगैरे हे जे राजकारणी लोक जे आसात तांकां कांयच पडलेले ना, ते गाडयेन AC गाडयेन भोंवतात। आता हे खड्डे आहात, सर्व्हिस रोड जाय आसलो, खंयच्या पद्दतीन तुमकां आमी सांगपाचे तेच प्रश्न पडला आमकां। कोर्टान गेले, कोर्टान ऑर्डर पास केल्या FIR रजिस्टर करची म्हणून। उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या कोर्टान गेले, ताजी ऑर्डर आसा। वयर आमी पत्र व्यवहार करून सुद्धा तुम्ही जर आयकनात जाल्यार एंड मोमेंटाक जे आमचे अस्त्र आसा हे उपमुख्यमंत्री आणि आमच्या पेडण्याच्या आमदाराक सांगूनचे दिसता की येणाऱ्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक हे अस्त्र पेडण्याचो हरेक नागरिक तुझी 1 करोडाची गाडी लक्षात धरून करतलो। आणि म्हाका माझी सगळ्या पेडणेकारांकडे विनंती आसा की हे 3 वर्साची आम्ही त्रास भोगल्यात आणि जो MLA ऐशो आरामाच्या गाडयेन भोवता हे पूर्ण लक्षात दवरचे त्यांच्यानी, कारण आम्ही हाल भोगतात। मतदान आम्ही केला, खुर्चेर आम्ही बसयले व्हरोन, पण तरी आसतना आमकां जी सुख सुविधा दिवपाची आशिल्ली ती आमकां मेळोंक ना। आमच्या गोंयान किंबहुना आमच्या पेडण्यान आणि आमच्या पेडणे मतदारसंघात जर आम्ही पळयलो जाल्यार धारगळ टू पत्रादेवी मेरेन आयज जी रस्त्यांची हालत आसा तातून पूर्ण जबाबदार पेडण्याचो आमदार आणि गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री आसा।